नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. आज संसदेन परत एक फावट विरोधी पक्षान केल्ल्या बोवाळाक लागून दोनूय सभाघरांचें कामकाज पयलीं 12 वरां मेरेन आनी उपरांत फाल्यां मेरेन तहकूब जालें. आज संसदेच्या कामकाजाच्या तिसऱ्या दिसा विरोधी पक्षान गौतम अदानी हांचेर लागिल्ल्या आरोपाविशीं, मणिपुरांत जाल्ल्या हिंसेविशीं तशेंच उत्तर प्रदेशांतल्या संबल प्रकरणात संदर्भात चर्चेची मागणी करीत बोवाळ घालपाक सुरवात केली. हाचेर प्रतिक्रिया उक्तायतना संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू हांणी खासा करून काँग्रेस पक्षाचेर टिका करतना काँग्रेस पक्ष संसदेन सकारात्मक चर्चे खातीर संमती दिवन लेगीत मुद्दम बोवाळ घालून अडखळी निर्माण करता असो आरोप केलो. मजगतीं लोकसभेत विरोधी पक्षान केल्ल्या बोवाळा वेळार लेगीत संसदेचे जोड संसदीय समितीचे अध्यक्ष जगदंबिका पाल हांणी वक्फ संशोधन विधेयकाचेर समितीच्या कार्यकाळांत वाड करपाचो प्रस्ताव मांडलो. हो प्रस्ताव लोकसभेत पारीत जाल्ल्या विशीं जगदंबिका पाल हांणी दूरदर्शनाकडेन उलयतना प्रतिक्रिया उक्तायली. अभी भी 6 राज्यों के साथ जो राज्य की संपत्तियां हैं वो वक्फ बोर्ड क्लेम कर रहा है, उसमें डिस्प्यूट है. भारत सरकार के अर्बन डेवलपमेंट की 123 संपत्तियां दिल्ली में है जिसकी बहुत कीमती है और वो ब्रिटिशर्स ने राजधानी बनाने के लिए उसको कंपनसेशन दिया था, एक्वायर किया था, लेकिन 70 में वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया है. उस पर जवाब आना है. इसलिए ऐसी चीज़ों को देखते हुए हम इस पर रिजोल्यूशन मूव कर रहे हैं कि अब हमारा जेपीसी का जो वक्फ बिल का हमारा रिपोर्ट है उसको हम अगले बजट सत्र तक पेश करें. महाराष्ट्र विधानसभा वेंचणूक सोंपिल्ली असली तरी आसतना अजून वाट पळोवची लागता ती मुखेलमंत्री पदाच्या दावेदाराची. महाराष्ट्राच्या आदल्या विधानसभेचो कार्यकाळ 26 नोव्हेंबराक सोंपिल्लो आसलो तरी आसतना अजून मेरेन भाजपा, राष्ट्रवादी काँग्रेस, अजित पवार गट तशेंच शिवसेना शिंदे गट ह्या महायुती वांगड्यापैकी कोण मुखेलमंत्री जातलो हाचेर सगळ्यांची नदर आसा. मजगतीं आज ह्या तिनूय पक्षांचे फुडारी म्हळ्यार अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस तशेंच एकनाथ शिंदे हे दिल्लीत भाजपाच्या केंद्रीय फुडारपणा लागसार बसका करतले. केंद्रीय मंत्री अमित शाह हांची भेट घेतले उपरांत आज चड करून मुखेलमंत्र्यांचे नाव निश्चित जावपाची शक्यताय आसा. मजगतीं शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे हांणी भाजपाच्या केंद्रीय फुडारपणाक आनी तांच्या निर्णयाक पुराय समर्थन जाहीर केलां. जो 2.5 साल में हमें काम करने का मौका मिला मुख्यमंत्री की हैसियत से, जो सपना बाला साहब ठाकरे जी का था आम शिव सैनिक को मुख्यमंत्री बनाना, वो मुख्यमंत्री बनाने का सपना मोदी जी और अमित भाई ने पूरा किया और निश्चित रूप से पूरे पहाड़ की तरह वो मेरे पीछे खड़े रहे. इसका मुझे गर्व है, अभिमान है. और उन्होंने जो सपोर्ट किया पिछले 2.5 साल में सरकार को आगे बढ़ाने में, फंड्स के प्रोविज़न में, सब जो हर क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने पूरी तरह योगदान दिया है. इसलिए मैं उन दोनों का बहुत बहुत काफ़ी आभारी हूँ. खाजगी जागेत आशिल्ल्या आनी जमीन रूपांतरण शुल्क भरूंक नाशिल्ले सुमार 30 ते 40 खनिज डंप सापडल्यात आनी हांचो ई लिलाव 15 दिसां भितर सुरू जातलो. हातूंतल्यान सुमार 400 ते 500 कोटींची येणावळ अपेक्षीत आसा अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मंत्रिमंडळ बसके उपरांत दिली. गोयच्या ई लिलाव धोरणात बेगीनूच दुरुस्ती जातली अशें तांणी सांगलें. रिवाइज्ड ई ऑक्शन पॉलिसी फॉर डंप, आमी ई ऑक्शन पॉलिसी डंप्साची केल्ली ती थोडीशी रिवाइज केल्या. हातूंतल्यान एक 2-3 गजाली इम्पॉर्टंट आसा. आमी प्रायवेट जागेर आशिल्ले डंप जे कोणी क्लेम करूंक नाशिल्ले आनी जेणी आपलो कन्वर्जन चार्ज त्या लँडाचो जेन्ना भरूंक नाशिल्लो अशा जाग्यावयले डंप्स हे आयडेंटिफायड केल्या आनी ते डंप आयडेंटिफाय करून गव्हर्मेंट ई ऑक्शन करतली. गव्हर्मेंट ई ऑक्शन केल्या उपरांत इट इज एन
डायरेक्टली रेव्हेन्यू गव्हर्मेंटाक येतलो. अगेन त्यांनी रॉयल्टी पेमेंट करपाक जाय. हातूंतल्यान एट प्रेजेंट बीग आनी मोठो रेव्हेन्यू जो आसा हो गव्हर्मेंटाक येतलो. आनी दुसरी गजाल, जे बेस्टेड डम्प प्रायवेट लँडांचेर पडून आशिल्ली त्यांची लँड फ्री जातली. तांकां गव्हर्मेंट जे आसा पळय न्ही, एक मिनिमम लीज जो लँडाचो लीज हो तांकां दिवपाचें डिसायड करतली. मुखार उलयतना ESI येवजणे अंतर्गत 29 कंत्राटी पद्दतीचेर पदां भरतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. ही पदां इस्पितळा खातीर आशिल्ल्यान तांकां मान्यताय दिल्या अशी माहिती तांणी मुखार दिली. Filling up of the post on the contract basis in the ESI scheme and under the Commissioner of the Labour and Employment. फक्त हे हॉस्पिटल असल्या कारणान आनी ही टोटली गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची स्कीम्स ESIची म्हणून तांकां पोस्ट भरपा खातीर एप्रुवल दिला, विच इज एप्रॉक्सिमेटली 29 पोस्ट हॉस्पिटलाचे म्हणून तांकां दिल्ले आसा. व्हॅटिकन सिटीचे प्रतिनिधी गोंयांत चालू आशिल्ल्या सेंट फ्रांसिस झेवियर हांच्या अवशेष दर्शन सुवाळ्यात वांटो घेवपाक आयल्यात. तांचे खातीर गोंयचे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ले हांणी खासा मेजवानीचें आयोजन केल्लें. ह्या वेळार राज्यपालांनी तांकां आपणे बरयल्लीं वेगवेगळीं पुस्तकां तशेंच भगवद्गीता आनी पवित्र खुरीसाची भेट दिली. ह्या वेळार उलयतना राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ले हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या सर्वधर्म समभाव ह्या ध्येयाक अनुसरून सगळ्या धर्मांच्या लोकां प्रती आमी सदांच आदराचें वातावरण निर्माण करता आनी व्हॅटिकन सिटीच्या प्रतिनिधींक गोंयांत येवकार दितना आमकां खूब खोशी जाता अशें सांगलें. That dharma is the basis of Bharat, and Swami Vivekananda declared this in Chicago. And our Prime Minister is now trying for that. I told them that for the world peace, India can contribute more, and this presentation sent by Holy Father, and all are very happy about the activities of Raj Bhavan, and I much obliged to all for this golden opportunity to me. Our Honorable Prime Minister is always standing for Vasudhaiva Kudumbakam and Sarva Dharma Samabhav, and that is why as a governor I received it. 55व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचो समारोप सुवाळो आज सांजे डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियमात जातलो. या सुवाळ्यात केंद्रीय माहिती आणि वितरण मंत्री अश्विनी वैष्णव तशेंच माहिती आणि वितरण राज्यमंत्री डॉ. L. मुरुगन वांटेकार जातले. चित्रपट सृष्टीतले नामनेचे कलाकार आणि वांगडी या समारोप सुवाळ्यात वांटेकार जातले. या सुवाळ्यात गोल्डन पिकॉक हो प्रतिष्ठेचो पुरस्कार आणि हेर सर्तीच्या पुरस्कारांचे वितरणूय या सुवाळ्यात जातले. गोल्डन पिकॉक ह्या पुरस्कारा खातीर भारतातल्या 3 चित्रपटां सयत एकूण 15 चित्रपट सर्तींत वांटेकार जाल्यात. इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.